गोंयांत वाडत आशिल्ल्या रस्तो अपघातांक आळाबंद हाडपा खातीर आता सरकार एआय कॅमेऱ्याचे आदार घेवपाचे आसात। फुडल्या 3 म्हयन्यांत राज्यभर एआय कॅमेरे बसयतले। नेम मोडप्यांचेर सरळ कॅमेऱ्या वरवीं तालाव येतलो। हाका लागून गाडयो चलोवप्यांची आपोआप गती उणी जातली आनी अपघात उणे जातले असो विश्वास मंत्र्यान उक्तायला। मजगतीं ह्या दंडांतल्यान मेळिल्लो निधी रस्त्याचे सुरक्षे खातीर वापरतले। तशेंच गोंय हावसिंग मंडळाच्या 544 घरांक बेगोबेग कायदेशीर मान्यताय दितले अशें मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें। खबर आसा डेली एक एकटो मनीस मरतालो। आता ती संख्या तुवें वाचला, ऑफिशियली स्टॅटिस्टिक्स येवपाक लागला। प्रयत्न करून करून ब्लॅक स्पॉट आहा ते आमी काडून उडयला। एक्सिडेंट प्रोन एरिया जी आसली थिंगा आमी स्टेप्स घेतला। कर्व आहा ती कमी करून, रुंदीकरण करून, लायटिंग करून, कॅमेरा बसोवन आनी हांवें सांगलां तशें जेन्ना आमचे एआय बेस्ड कॅमेरा सगळे कडेन बसयतले विदीन नेक्स्ट 3 months यूल सी द रिजल्ट। ऑटोमॅटीक लोक स्पीडूय स्लो करतलो कित्याक दॅट इज नॉट मॅन्युअली ऑपरेटेड। कोण फोन मारता अरे मातशें आपल्या तालाव दिनाका, तसलें जावपाना। एकदां कॅमेराचेर येयलें ऑटोमॅटीक तो तालाव तुजें रजिस्ट्रेशन गाडयेच्या हातीर पण घरा येतलो। सो कोणूच स्पीडिंग करपाना। सो अल्टिमेटली आय वॉन्ट टू गेट द एक्सिडेंट रेट टू नेग्लिजिबल लिमीट। हें आमचें काम चालूच आसा। स्टेट काउन्सिल मिटींग आमच्या आता जावपाची आसा टू रिव्ह्यू। आमी स्टेप्स घेयला ते आमी सिस्टमॅटिकली आमी पळयता खंयचे आमी म्हणजे कडेन काम आनी करपाचें उरला, एक्सिडेंट कमी करपाचें कितें काम जावना, कशें जातलें हें कंटिन्युअस मॉनिटरींग आसता। चडशे फंड सुद्दां मुद्दम सांगता, लोकां दिसता फायन्स बीन कलेक्ट करता ते सेफ्टी खातीर वयता। इवन पुलीस व्हेकल म्हण नाका, अल्को मीटर म्हण नाका, बाकीचे तेंचे थर्मल कॅमेरा, बॉडी कॅमेरा म्हण नाका। फंड्स आर ऑल प्रोवायडेड बाय रोड स्टेट सेफ्टी काउन्सिल। ते मॅन्डेटरी आसा। जे फायन कलेक्ट करता 50% पयशे थिंगा वयता असले कामां मोडपाक आनी आमी सिस्टमॅटिकली ते काम केल्लें आसा। कॅबिनेटीन पास केला 544 टेनमेंट्स आर बीइंग लिगलायज। म्हणजे तांकां हेडदेर करता आमी, तांकां ओनर करता आमी। दे वील गेट पेपर्स इन देयर हँड। नाव ओनली minimum formality is remaining. It is a correspondence between municipality and housing board. हे लास्ट स्टेप उरलेले आसा इन बिटवीन पीडीए। हाऊसिंग बोर्डान क्लियर करून दिल्ले आसा। आता बिटवीन पीडीए एंड म्युनिसिपालिटी आताच गिरीश मोरकर आमचे चेअरपर्सन ताका सांगला मातशें बस आनी ते कडेन ताबडतोब करून घे म्हणून। हे केल्यार तेंचे नांवार घरां जावन मेळटले, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप।